खासण्या पेडण्या एका अल्पवयीन चलयेक पिडपाची घडणूक पुलिसांनी समीर कोरगांवकर म्हणटा ताचेर FIR केला। BNS SC/ST ऍक्ट आणि गोवा चिल्ड्रन्स कायद्या खाला FIR 14 तारखेची घडणूक। फामिलीन पुलिशेंत कागाळ दिवन खंय कांयच जावंक नाशिल्ल्यान थळाव्यांनी रागान राती पुलीस स्टेशनार गर्दी केली। ताच्या उपरांत पुलिसांक जाग पुलिसांनी राती FIR केला। पुलीस समीराक सोदतात। पिया हेजो कितें म्हणूं लागलो की ताका आमी 41 दिवन आमी ताका हें करतले म्हणून। अरे पूण 41 दिवच्या खातीर ताका हाडपाकूच जाय न्ही रे हांगा। बरोबर। आणि 41 कित्याक तेणी कितें केलां तें तुमकां खबर ना? हांव कितें म्हणटा पळय हेज्या पयलीं तुमकांय खबर आसा प्रसार माध्यमान की 41 आयचे कालचे न्ही। अर्नेश कुमार म्हणून जजमेंट येयल्ले सुप्रीम कोर्टाचे 4-5 वर्सां पयलीं हे येवन सुद्दां कितकेशेच हांगा लोकांक अरेस्ट केले 41 दिवच्या पयलीं। राती हे आमकां जेन्ना कळ्ळें तेन्ना राती पासून पुलीस स्टेशन आयज पर्यंत आसा आनी हांगा इतलो न्हू म्हाका दिसता हे आमचो तो पेडण्याचो एमएलए आसा न्हू आमदार तेणी सुद्दां एक्चुली सहकार्य करूंक जाय तेजें तें कर्तव्य आनी तेजे परत पुलिशेचे आनी पुलिशेच्या तोंडान हे शब्द इतके तरी येवपाक जायनच आसलेले पूण म्हाका थंय पियान काडूंक जायना आनी पुलिशान हे वचत ते आमदार अख्ख्या गोंयच्या पुलीस स्टेशनार आनी एससी समाजाचो जो मॅटर येयलो न्हू जाल्यार हांगा हो चिरडलो जाता हेज्या शेमान चडान चड ह्या घेवंक जाय। काल 6:30 मॅटर 7:30 हांगा येयले आणि अजून पर्यंत एक्यूज कित्याक मेळना इतकी पुलीस यंत्रणा कमकुवत आसत काय आमकां प्रश्न पडटा आणि कमकुवत जर आसत जाल्यार तेंच्यांनी सांगची आमची यंत्रणा कमकुवत आहात तुम्ही कितें तें कळयात तुम्ही कितें तें करात म्हूण सांगपाचें। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी।